पणजे महापालिका वेंचणुकेची आचारसंहिता लागचे पयलीं कर्मचारी भरती आयोगान बंपर भरतीची जायरात दिल्या। पुलीस शिप्यांची 500 वयर पदा खातीर कर्मचारी भरती आयोगान अर्ज मागयल्यात। इत्सुकांनी 13 मार्च 2026 मेरेन अर्ज करपाचो पोर्टल 20 फेब्रुवारी 2026 सावन सुरू जातलो, अशी माहिती आयोगान दिली। पदाविशीं कसल्याय तरेचो पत्र व्यवहार आयोग स्वीकार करचो ना, तशेंच अपात्र आशिल्ल्या उमेदवारांनी ह्या पदा खातीर अर्ज करचे न्हय। अपात्र उमेदवारांनी अर्ज केल्यार ताच्या आड खर कारवाय जातली, अशी शिटकावणी आयोगान दिला। विदेशात वचून नोकरी करपी गोंयकारांचो आंकडो चड आसा। फाटल्या 10 वर्सांच्या काळात गोंयांतल्यान विदेशी नोकरी करपा खातीर 4987 जाणांक इमिग्रेशन क्लिअरन्स दिल्यात। वर्साक सरासरी 498 आनी म्हयन्याक 42 गोंयकार नोकरे खातीर विदेशात वतात। परराष्ट्र खात्यान हे विशींची माहिती जारी केली। गोयच्या लोकांक सुरक्षीत आनी बरें अन्न मेळचें ह्या उद्देशान अन्न आनी वखदां प्रशासनान मडगांव ओल्ड मार्केट तशेंच सुरावले आनी वेर्णाच्या आस्थापनांनी धाड घातली। ह्या कारवायेंत परवाने आनी नितळसाण नाशिल्ल्या आस्थापनां बंद केली। एका किरकोळ सामान विक्रेत्या कडल्यान 35,600 रुपयाचे एक्सपायरी जाल्ले अन्नाचे साहित्य सापडले। हो अन्नाचो साठो जप्त करून नष्ट केलो। तशेंच नेमाचें उल्लंघन केल्ल्या प्रकरणात 17,000चो दंडूय घातलो। गोंयांत भोंवडे खातीर आयिल्ल्या केरळाच्या पर्यटकाक सांगोळडा हॉटेलांतल्या स्विमींग पुलांत निसरून पडिल्ल्यान दुर्दैवी मरण आयलें। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण शुक्रारा दनपरां संबंदीत पर्यटक आपल्या इश्टा वांगडा गोंयांत आयिल्लो। सांगोळडा एका हॉटेलांत ते राविल्ले तेन्ना स्विमींग पुलांत न्हातना ताचो पांय निसरून ताची तकली पुलांतल्या टायल्साक आपटली। हातूंत तो गंभीर जखमी जालो। उपरांत उपचारा खातीर ताका आजिलो हॉस्पिटलांत व्हेलो, मात दोतोरांनी ताका मरण आयिल्ल्याचें सांगलें। दाबोळे विमानतळ बंद जावचें ना। विरोधी पक्षान लोकांची दिशाभूल करची न्हय। वेंचणूक लागीं पाविल्ल्यान राजकीय फायद्या खातीर लोकां मदीं गोंधळ निर्माण केला, असो आरोप वास्कोचे आमदार दाजी साळकर हांणी केला। मजगतीं आमदार दाजी साळकरान कोळशाच्या प्रदुशणाचो खर विरोध केला। हे विशयी संबंधितांकडे उलोवप करून कोळशाच्या प्रदुशणाचो प्रश्न बेगोबेग सुटावो करतले, अशें साळकरान सांगलें। आता जग चड आधुनिक जायत चल्ला।
तशेंच एआयचो वापर लेगीत चड जाता। नव्या पिळगेच्या भविष्या खातीर एआय शिक्षण दिवपी शाळांक विशेष निधी मेळचो म्हूण अर्थसंकल्पाक तरतूद करतलो अशी मागणी मंत्री दिगंबर कामत हांणी केली। सेंटर ऑन एआय अँड रोबोटिक्स महिला आनी नूतन इंग्लीश हायस्कूल कोंबा मडगांव आयोजीत केल्ल्या प्रदर्शना उपरांत मंत्री उलयलो। नेसाय उद्देगीक वेंचणुकेंतल्या बांदकाम सुरू आशिल्ल्या फिश पॅकिंग फॅक्टरीक उजो लागपाची घडणूक घडली। थळाव्यांनी उजो बेगोबेग पालोवपी दळाक कळीत केलें, मात नेसाय गेटीचेर हायट बॅरियरचें काम सुरू आशिल्ल्यान उजो पालोवपी दळाक घडणूक थळार पावपाक कळाव जालो। ह्या कामा विशीं कोंकण रेल्वेन कांयच म्हायती दिवंक ना अशी माहिती उजो पालोवपी दळाचे अधिकारी हरकुलानो गिल सोजा हांणी दिली। सुदैवान जिवीतहानी टाळी। गोंयांत कुल्ल्यो पोसपाच्या वेवसायात तरणाट्याक खूब फायदो आसा। वेवस्थीत प्रशिक्षण घेवन कुल्ल्यो पोसपाचो वेवसाय करीत जाल्यार तातूंत बरी येणावळ लेगीत मेळपाक शकता। ताज्यो किलभर कुल्ल्याची मागणी गोंया सयत हेर देशांनी लेगीत भरपूर आसा। गोंयकाराच्या ताटात ताज्या फडफडीत नुस्त्याचो कुडको ना जाल्यार खाऱ्याचो तरी जायच जाय, ना जाल्यार गोंयकाराच्या गळ्या सकल एक लेगीत जेवणाची उणी वचपाक कुस्तार जाता। गोंयच्या नुस्त्या सयत गोंयचे सी फूड लेगीत बरेच फामाद। खुबे, कुल्ल्यो, सुंगटां, शिणाण्यो, कालवां तशेंच हेर सी फूडाचेर गोंयकारां सयत गोंयांत येवपी पर्यटक ताव मारतात। नेमकेचे ह्याच संदेक वळखून लेस्ली पेरेरान आपलो वेवसाय फक्त मोवापुरतोच दवरूं ना तर आतां कुल्ल्यो पोसपाचो वेवसाय करून एक यशाचें पावल मारला। दाबोळे विमानतळ बंद जाता म्हूण सध्या गोंयभर बोवाळ पडला। विमानतळ बंद जाता म्हूण आपल्या सुत्रांनी म्हायती दिल्ल्याचे विधान खासदार विरटोन केलें। ताच्या विधानाक खासदार तानावडे आव्हान दिला। दाबोळे विमानतळ बंद करपा संबंधी सरकाराचो खंयच गुपीत अहवाल विरटो कडेन आसा जाल्यार ताची एक प्रत आपल्याक दिवची अशी आव्हान खासदार सदानंद शेट तानावडेन केला। पणजे सध्या महापालिकेच्या वेंचणुकेची तयारी नेटान वारे घोळटा। महापालिकेचे प्रभाग निश्चित जाले उपरांत आरक्षणाची अधिक सुचोवणी जारी जाल्ल्यान कांय जाणांक दुसऱ्या प्रभागांतल्यान वेंचणूक लडोवची पडटली। महापालिका वेंचणुकेत बाबू मोंचरात पॅनल आनी उत्पल परिकराक ह्या पॅनलाक मदीं झूज जावपाचें निश्चित आसा। ते भायर खुबशे अपक्ष लेगीत रिंगणांत देंवपाचे आसात। पणजे महापालिकेचेर कितलींशींच वर्सां जालीं आमदार बाबूश मोंचराताचें वर्चस्व आसा। आरक्षण जाहीर जातकच लेगीत ताणें सगळ्या 30 वॉर्डांनी आपले उमेदवार वेंचून येतले असो ठामपणान विश्वास उक्तायला। तशेंच अंदूच्या वेंचणुकेत नवे चेहरे दितले अशेंय सांगलां। मजगतीं महापौर रोहित मोंचरातान लेगीत पणजेचे महापालिकेचे वेंचणुके खातीर नव्या चेहऱ्यांच्या उमेदवारां सयत वळेरी तयार आसा अशें ठामपणान सांगलें।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज आसामाच्या डिब्रुगड जिल्ह्यातल्या आपत्कालीन उड्डाण सुविधात ऐतिहासिक उड्डाण केले। भारतीय वायुसेनेच्या C-130J विमानांतल्यान प्रधानमंत्री मोरान हांगच्या नव्या विकसित केल्ल्या हायवे विमानतळार पावले। राष्ट्रीय महामार्ग 37 चेर 4.2 किलोमीटर लांबायेचो हो वाठार लक्षरी आणि आपत्कालीन कारवाय करपा खातीर दोट्टी वापराचो धावपट्टी म्हणून बांदला। उड्डाण जाले उपरांत पीएम मोदी हांणी भारतीय वायुसेनेचो अद्भुत हवाई शो पळयलो। तातूंत सुखोई 30 MKI आणि राफेल जुवारी विमानां आशिल्लीं। ह्या सुविधेक लागून रणनीतीन म्हत्वाच्या ईशान्य वाठाराक संरक्षण तयारी आणि आपत्ती प्रतिसाद दिवपाची तांक वाडटली अशी अपेक्षा आसा। ईशान्य भारताक आयज एक व्हड भेटवस्तू मेळिल्ली आसा। आसामांतल्या ब्रह्मपुत्र न्हंयचेर कुमार भास्कर वर्मा सेतूचे उक्तावण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी केले। सुमार 3030 कोटी खर्चान बांदिल्लो हो सोलेन पूल गुवाहाटी आणि उत्तर गुवाहाटी जोडटलो। ईशान्य भारतांतलो हो पयलो आधुनीक सोलेन पूल आसून ताका लागून प्रादेशीक जोडणी खूब घट जातली। हो पूल सुरू जाल्ल्यान गुवाहाटी आणि उत्तर गुवाहाटी हाचो मदलो प्रवास फक्त 7 मिनटां मेरेन उणो जातलो। ह्या प्रकल्पाक लागून येरादारी प्रवाहाक सोंपेपण मेळटलें, पूण वेपार, पर्यटन, आर्थीक उदरगतीकय चालना मेळटली अशें मानतात। अहमदाबादातल्या तालतेज वाठारात NCGच्या मॉक ड्रिलात गाडी चालकान पुलीस अधिकाऱ्याक धपको दिल्ल्याचे उक्ताडार आयले। सुरक्षा कर्मचारी थळाव्या वाठारात उच्च सावधानताय तयारी व्यायाम करता आसतना ही घडणूक घडली। अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्याप्रमाण ड्रायव्हरान प्रतिबंधित वाठारांतल्यान वचपाचो यत्न करून तशेंच ड्युटीचेर तैनात केल्ल्या अधिकाऱ्याक धपको दिलो। जखमी पुलिसाक रोखडोच वैजकी उपचारा खातीर व्हेलो आणि तो निरीक्षणात आशिल्ल्याची माहिती मेळ्ळा। बेगोबेग परिस्थिती नियंत्रणात हाडून सविस्तर चौकशी सुरू केल्या अशें DCP झोन 7 शिवम वर्मा हांणी सांगले। हो भिरांकूळ अपघात जाल्ल्यान थळावे अधिकारी आणि बचाव पंगड घडणूक स्थळार धावले। सिव्हिल सर्जनाच्या म्हणण्याप्रमाण जखमीक हॉस्पिटलांत व्हेले, पूण वैजकी मदत मेळ्ळी तरी 4 जाणांक मरण आयले। अचकीत हो अपघात जाल्ल्यान कितलेशींच वरां रस्तो बंद आशिल्ल्याची येरादारीत व्यत्यय आशिल्ल्याचे प्रत्यक्षदर्शी सांगता। पुलिसांनी वाठाराक घेराव घाला आणि ही दुख्खाची घडणूक खंयच्या अचूक परिस्थितीत घडली हाची चौकशी करतात। प्रवाशांनी खास करून खापरी सारख्या वेगान वचपी बायपासाचेर जतनायेन गाडी चलोवची आणि फुडाराक अशी दुर्दैवी घडणुको टळपा खातीर येरादारी नेमाक खरपणान पाळो दिवचो अशें आव्हान अधिकारी करतात। कर्नाटकातल्या विजयनगरातल्या हंपी महोत्सवात मुखेल माचये लागसर उजो लागलो आणि हाजीर आशिल्ल्या लोकांमदल्यान उज्याची लारा पातळी। मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या स्थळार उपस्थित आशिल्ले आणि सांस्कृतिक उत्सवा वेळार हो उजो लागिल्ल्याचे कळटा। फटाक्यांच्या स्फुलिंगाक लागून लागसरच्या वस्तूक उजो लागलो आणि ताका लागून अचकीत उजो सामकार आयला। आयोजक आणि आपत्कालीन कर्मचारी उडी मारून कारवाई करपाक लागले तेन्ना हाजीर आशिल्ले लोक रोखडेच सुरक्षीत सुवातेर धावले। उजो पालोवपी दळान दिल्ल्या बेगीन प्रतिसादाक लागून परिस्थिती आपत्तीदायक जावंक ना। कांय महोत्सवात वचपी लोकांक ल्हान ल्हान जळजळ आणि धुंवर उस्वासात आयिल्ल्यान वैजकी पंगडांनी थंयच उपचार केले। सुरक्षा व्यवस्थेक लागून मुख्यमंत्री आणि हेर मानेस्ताक सुरक्षीतपणान भायर काडलो।
उत्तर प्रदेशातली मणिपुरातली एक दुःखाची घडणूक जंय कालव्यात बेपत्ता जाल्ल्या मनशाक वाचोवपाचो यत्न करतना एका धाडसी नुस्तेकारान आपलो जीव वगडायलो। थळाव्या अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्या प्रमाण बेपत्ता जाल्ल्या व्यक्तीक सोडोवपा खातीर नुस्तेकारान उदकांत उडी मारिल्ली, पूण दुर्दैवान तो बुडलो। आता बेपत्ता जाल्ल्या मनशाचो आनी नुस्तेकाराचो दोगूय सोद घेवपाचे यत्न सुरू आसात। पुलीस आनी राज्य आपत्ती प्रतिसाद पंगड सोद कारवाय करतात। थळाव्या लोकांक कारवाय पुराय जाय मेरेन उदका पासून पयस रावपाचो सल्लो दिला। ही दुःखाची घडणूक ह्या वाठारांतल्या उदका मार्गाचे धोके आनी हेरां खातीर आपलो जीव धोक्यांत घालपाक तयार आशिल्ल्या व्यक्तीच्या धैर्याचेर भर दिता। कालव्या लागसर खास करून बचाव परिस्थितीत सगळ्यांनी जतनाय घेवची अशें अधिकाऱ्यांनी सांगलां। कर्नाटकातल्या हावेरी शारात मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या हाच्या वांगडा मुख्यमंत्री डी शिवकुमार सीएम सिद्धरामय्या हाच्या फुडारकामाखाला काँग्रेस सरकाराचे 1000 दीस मनोवपा खातीर काँग्रेसीच्या भव्य रॅलीत वांटो घेतलो। फाटल्या 3 वर्सांत सरकारान केल्ल्या कामगिरीची परब मनयतना हे रॅलीत पक्ष कार्यकर्ते आनी समर्थकांनी व्हड गर्दी केली। काँग्रेसीचो वरिष्ठ फुडारी KH मुनियप्पा या कार्यक्रमाक हजर आशिल्लो। ताणें संबोधन केलें आनी मुखेल उपक्रम आनी उदरगत प्रकल्पाचेर भर दिलो। मुळाव्या साधन सुविधा, समाज कल्याण, शिक्षण या सारक्या मळार सरकाराच्या वावराचेर पक्ष फुडाऱ्यांनी भर दिलो। तेच बरोबर वावरात काँग्रेसीक तेंको दिवपाचें काम चालू दवरचें अशें लोकांक सांगलें। या जिवंत रॅलींतल्यान लोकांची खर उमेद दिसून आयली आनी कर्नाटकभर पक्षाची चालू आशिल्ली उपस्थिती दाखयली। ज्ञान प्रबोधिनी मंडळ श्री मल्लिकार्जुन आणि श्री चेतन मंजू देसाई महाविद्यालयान संयुक्तपणान आयोजित केल्लो कव्हरेज 03 शिक्षणीक उपक्रमांतल्यान शिक्षण निधी संगम हो मार्गदर्शन कार्यावळ शुक्रारा 13 फेब्रुवारी 2026 दिसा महाविद्यालयाच्या सभाघरात उमेदीच्या वातावरणात सोंपले। या कार्यक्रमात विद्यार्थ्यांक कुशळताय, उदरगत आणि उद्योजकता या महत्त्वाच्या विषयाचेर वेगवेगळ्या मळावयल्या यशस्वी व्यक्ती कडल्यान शिकपाची संद मेळ्ळी। मुखेल सोयरे उद्योजक चिराग दत्त नाईक आणि सोमदत्त देशमुख हांणी व्यवसायाची सुरवातीची आव्हानां, सातत्यात कष्ट करपाचे महत्व आणि सकारात्मक वृत्ती सांगली। या कार्यक्रमात गणेश शिल्पकार मनोज रमेश चियारी, संगीत शिक्षक आणि हॉटेलकार श्री महेंद्र नाईक आणि प्राध्यापक उत्कर्ष पागी हांणी विद्यार्थ्यांकडेन संवाद साधलो। विद्यार्थ्यांक मार्गदर्शन केल्या खातीर प्राचार्यान संस्थेच्या मुखेल्यांनी मानेस्ताराचे उपकार मानले। दिवचलच्या शांतादुर्गा मुळावे शाळेत शेनवारा बाजार डे व्हडा उमेदीन मनयलो। त्या निमतान भरिल्ल्या बाजाराक उपाट प्रतिसादूय मेळ्ळो। 100 परस चड भुरगीं वस्तू विकपाक बाजाराक बशिल्लीं। शाळेच्या माणकुल्या भुरग्यांनी तांबडी भाजी, मुळ्याची भाजी, वाल आणि हेर वेगवेगळ्या प्रकाराची गावठी भाजी बाजारात विकपाक दवरिल्ली। खाद्यपदार्थ आणि दिसपट्ट्या गरजेचे हेर वस्तू बाजारात विकपाक उपलब्ध आशिल्ल्यो। या बाजाराक पालकांनी बरो प्रतिसाद दिलो। भाजी आणि हेर वस्तू विकत घेवन भुरग्यांची उर्बा वाडयली। शाळेच्या व्यवस्थापन मंडळान बाजाराक भेट दिवन खरेदी केली। या शेनवारा कोंबातल्या महिला आणि नूतन इंग्लिश हायस्कूल रोबोटिक्स प्रदर्शनाचे उक्तावण झाले। AI आणि रोबोटिक्स केंद्रान आयोजित केल्ल्या या कार्यावळीचे उक्तावण मारगांवाचो आमदार आणि PWD मंत्री दिगंबर कामत हांणी शिक्षक, विद्यार्थी आणि पालकाच्या हजेरीत केले। मानक 2री ते 8वी मेरेनच्या विद्यार्थी अभिनव रोबोटिक्स आणि AI आधारित प्रकल्पावरवीं आपली सृजनशीलताय दाखयली। काम करपी मॉडेल आणि परस्पर संवादात्मक सेटअपाचे लायव्ह प्रदर्शन करून मुखेल सोयऱ्यान शाळेन सुरवातीच्या काळात प्रगत तंत्रज्ञानाची वळख करून दिल्ल्याची तोखणाय केली आणि विद्यार्थ्यांक विज्ञान आणि रोबोटिक्स हाचो अभ्यास चालू दवरपाक प्रोत्साहन दिले।
मुंबईच्या मुलुंड शारात बांदकामाखाला आशिल्ल्या मेट्रो खांब्याचो एक भाग कोसळ्ळो आणि ताका लागून बांदकामा सुरक्षेविशीं आणि भौशीक सुरक्षेविशीं हुस्को निर्माण जालो। ASPO अधिकाऱ्याच्या म्हणण्याप्रमाण रोखडेच बचाव पंगडान बेगीन व्हेलो आणि खंयच्याय कामगाराक वा लागसरच्या रहिवाशांक तांचो परिणाम जावंक शकता ताका मजत करपाचे यत्न सुरू केले। बांदकाम सुवातेर शिपडिल्लो कोळसो खबरदारी म्हूण अधिकाऱ्याक आनी वाठाराक घेराव घाला। जखमी जावपा संबंधी तपशील करून तपासत आसतना मुंबई मेट्रो रेल्वे महामंडळ आणि थळाव्या पुलिसांनी कोसळपाचे कारण कितें हाची पुराय चौकशी केल्या। फुडाराक अशे अपघात जावचे न्हय म्हण बांदकामाक खरपणान पाळो दिवपाचें महत्व सुरक्षेच्या तज्ञांनी सांगला। लागसरच्या सगळ्या लोकांक तात्पुरत्या लोकांक भायर काडून ह्या वाठारांतली येरादारी वळयला। दिल्लीत हवेचे प्रदूषण भिरांकूळ पावड्यार पावला आणि ताका लागून धूल आणि कण नियंत्रित करपाचे खर उपाय केल्ले पळोवपाक मेळ्ळे। प्रशासन रस्त्याचेर आणि उक्त्या वाठारांनी खास करून भौशीक हालचालीच्या सुवातींनी नेमान उदक शिंपडपाचे आणि टँकर वापरले आसात। हवेंतल्यान येवपी धूल कमी करपा खातीर आणि हवेचो दर्जो वाडोवपा खातीर इंडिया गेट, कर्तव्य मार्ग आणि भोंवतणच्या वाठारांनी खासा लक्ष दिले। नागरिकांनी जतनाय घेवची, गरजे भायर काम करप टाळचे, भायर सरतना मास्क घालचे अशें सांगला। हवेचो दर्जो सुदार मेरेन सतत निरीक्षण आणि उपाय येवजण्यो चालू उरतल्यो अशें सरकारान आश्वासन दिलें। भारताच्या लक्झरी कार आशिल्ल्या बाजारांतल्या टाटा मोटर्स कंपनीन चेन्नय लागसरच्या पणकम प्लॉटात जॅग्वार लँड रोवर गाडयो एकठांय करपाक सुरवात केल्या। रानीपेट जिल्ह्यातल्या नव्या प्रवासी वाहन आणि JALR उत्पादन सुविधेच्या उक्तावण सुवाळ्यात तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री M. स्टालिन हाणें ह्या प्लॉटाचे औपचारीक उक्तावण केलें। उक्तावणा करचे पयलीं तामिळनाडू उद्देग मंत्री श्री TRB नव्या प्लॉटाची पळोवणी करपा खातीर राज्यान ह्या सुविधेक भेट दिली। भारतात लक्झरी कार उत्पादन वाडोवचे दिकेन ही चाल महत्वाची पावलां अशें टाटा मोटर्स कंपनी पुष्टी करता। जे कंपनीची ह्या विभागात वाडत वचपी उपस्थितीचे प्रतिबिंब आसा। सुमार 9,000 कोटी रुपयांची गुंतवणूक आशिल्ल्या पणकम प्लॉटान ह्या कार्यावळी वांगडा अधिकृतपणान काम सुरू केले। उद्देग तज्ञांनी ही सुरवात भारतीय मोटारी क्षेत्रा खातीर महत्वाचो मार्गदर्शक फातर आणि प्रीमियम वाहनाच्या थळाव्या उत्पादनाक चालना दितले अशें मानले। श्रीलंकेच्या कोलंबो हांगच्या प्रेमदासा स्टेडियमात भारत आणि पाकिस्तानाच्या मदली ICC T20 मॅच जावपाची आशिल्ल्यान क्रिकेट मोगी उमेदीन आसात। दोन पंगडां मदल्या ऐतिहासीक स्पर्धेंत सदांच एक आगळे वेगळे वातावरण तयार जाला। खेळाच्या एक दीस पयलींच खेळगडे कोलंबोत पावपाक लागल्यात। हालीं ICC आणि पाकिस्तान पंगडां मदीं तणाव निर्माण जाले उपरांत संवसारभर क्रिकेट मोगी खातीर ही मॅच एक आतुरतेन वाट पळोवपी कार्यावळ जाल्या। रोमांचक चकमकी खातीर माचेर तयार जाल्ल्या दोनूय पंगड संवसारभरांतल्या लाखांनी प्रेक्षकांक मनरिजवण करपाक तयार आसात। छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पावलांनी पावन जाल्ले दिवचल नगरीत अंदूच्यान शासकीय पावंड्याचेर शिवजयंती धूमधडाक्यात मनयतले। त्या निमतान शोभायात्रा आणि सांस्कृतिक कार्यावळीचे आयोजन केला। शेनवारा दिवचले घेतिल्ले पत्रकार परिषदेत शिवजयंती आयोजन समितीचे अध्यक्ष आमदार दोतोर चंद्रकांत शेट्टे हांणी ह्या सुवाळ्याची माहिती दिली। ह्या वेळार आयोजन समितीचे वांगडी हजर आशिल्ले।